कुळमणकारांचे प्रश्न तडीक लावचे म्हणून कुळमणकार समिती मागता। कुळमणकारांक कोर्टाच्या धकचपाड्यांनी घालपी मुख्यमंत्री परत त्याच पोस्टार आयिल्ल्यान न्यायाक झुंज दिवची पडटली म्हणून संघटना उलयता। कुळमणकारांक त्रासांत वडयले म्हणून पेडणेच्या दोगांय मंत्र्यांक घरा धाडले। आता तरी ह्या सरकारान बुद्ध शिकून हो विशय ताणून धरिनासतना सोडोवचो म्हणून संघटना मागता। की बाबा गोवा कुळमणकार संघर्ष समितीन जवळ जवळ 2.5 वर्सां कुळमणकारांक लागून संघर्श केलो, ताची फळां आमकां तितल्या बेगीन मेळपाची नात। कित्याक ज्या कुळमणकार संघर्श ज्या कुळमणकारांचो घात ज्या मनशान घेतलो तो आज परत मुख्यमंत्री गोंयचो जाला आनी आमकां अपेक्षा ना ज्या मनशान कुळमणकार विधेयक विधानसभेन संमत केलें ताजेर तो फेरविचार करतलो, फाटीं घेतलो। कित्याक 2.5 वर्सां आमी पळयलें आनी ह्या कार्यकाळांत आमी एक निवडणूक पळयली आनी ताजो अतिरेक असो जालो की पेडणे मतदारसंघात दोन्ही भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार जे आशिल्ले तांचो डागून पराभव जालो। आयज आमकां गोंयकारांक विजय मेवला जाल्यार तो कूळ आनी मुणकारांक लागूनच तो विजय मेवला। कूळ मुणकारांक जी ओनीत जाल्या ती पर्रीकारान केल्ली अशी म्हाका दिसून येता आनी पर्रीकारान ही आमकां ओनीत करून तो दिल्ली डिफेन्स मिनिस्टर कसो जावन गेलो। जेन्ना ही कूळ मुणकारांची सुदारणी केली ह्या पर्रीकारान कोणाकूच कोणाचेच नदरेर हाडूंक नासली जाल्यार आयज हांव सेबास्की दिता आमच्या गोंयच्या कूळ मुणकारांक। 80% कूळ मुणकारांक आयज गोंयान हे परिवर्तन केलां आनी सेबास्की दिता हे परिवर्तन आमी करतल्यो आनी हे कूळ आनी मुणकाराचे हक आमी करून घेतल्यो म्हूण आयज आमी हे सुवातेर लागीं जाल्या। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। बेताळ भाटीची फिरगोसकारा पंगडान आयतारा बेताळ भाटीच्या पंचायत ग्राउंडार सायबिणीच्या 7 दुखींचेर मारिया काकुटीची झर ही धार्मीक कार्यावळ केली। तेन्ना सिम्यावान ताका आशीर्वाद दिलो आनी मारयेक ताची आवय ताणें मोडले। आयक मारये, इस्रायलान कोण कोण भूंय पडू आनी कोण कोण नव्यान उठू आपले जिवीत ते न्हू सोदता जोशे परी। लव इज ब्लाइंड मॅम, लव इज ब्लाइंड आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटले। पोर मोड लावन ती ओळीनी गुटलायली। वाडे वास्को रिनोवेट केल्ल्या चिल्ड्रन्स पार्काचे दाबोळेचो आमदार माविन गुदिनान उक्तावण केले। आमकां एकदा एकूच म्हाका चिंता पडलेली की आमकां कमी सीट मेळ्ळा तेन्ना येदे व्हडले प्रकल्प आमी उबारला। जुवारी ब्रिज जो आमकां लागता, मंडोवी ब्रिज जो सगळ्यांक लागता, बाकीचे कडेन व्हडले प्रमाणात सगळींची व्हडली कामां जाताली। आमकडे पयसो ना सरकारा कडेन, कित्याक मायनिंग व्हडल्या प्रमाणात चलना। कशें आमी विकास करतले, कसो केंद्र आमचे मदत दितलो आनी कसो पयसो केंद्र सरकारा कडेन येतलो। आता बाब मनोहर पर्रीकर आसतना आमकां भिवपाची गरज ना, सगळ्यान बरें काम जाल्लें आसा आनी सगळीं कामां सगळ्यो लोकांच्यो स्किम्यो तरी चालू उरतल्यो आनी व्हडल्या प्रमाणात चालू जातल्यो। हे तुमचे आनी आमचे भाग्य जावन आसा, हे तुमी जाणा जावपाक जाय। परवरीच्या ओक ओकेरो हॉटेलान 19 ते 31 मार्च मेरेन ओर्राद हुर्राक फेस्टिवल दवरला। ह्या फेस्टिवलान हुर्राका पासून केल्ले तरेतरेच्या कॉकटेलांचो आस्वाद मेळटलो। Having the Orrad Urraq Kazoo Festival in Okokero from 19th of March to 31st of March, whereby we'll be serving a variety of cocktails made of Urraq and as well as few dishes which will be inspired by the Kazoo. We thought of this festival because Okokero is basically a Goan brand which has been preserving Goan culture. So Urraq is another drink which is essentially Goan and has its deep roots with Goa. So
we wanted to have this connection of Urrak and Obukero, which we want to grow year on year. So this is the start of the thing, whereby we have introduced this festival. We are here at the Orrad festival, and we have come here to judge the Urrak, which is being brought in by so many people who distill it in various parts of Goa. Well, I'm one of the judges, and the criteria on which we are judging is, first, we are looking at the aroma, two, we are looking at the taste, and the third, we are looking at the aftertaste of it. वेदांतान हालींच एन्व्हायरमेंट आनी मिनरल कन्झर्वेशन वीक मनयलो. तातूंत तांच्यांनी कांय इनामांय सोडल्या. The objective of this prestigious week is to create an awareness among the mining fraternity and the need to work together for protection of environment and conservation of mineral. Sustainable mineral development, it not only comprises of the environmental part, but the economic and social activity are also the two pillars of this sustainable mineral development. People's health and safety records are not very good in the country today. Today, since mining companies are custodians of these people who work for us, the fatality rates are about 50 people per year, and a number of people who get injured are another 50. So it is better that every system should be as transparent as possible, whether it is for mine owner or for the government regulator or any other government department. It's that again we have started Mines Environment and Conservation Week in Goa after a gap of 4 years. It is really a wonderful step. कुंदे सुझुकीन 2 सुपरबाईक लॉन्च केल्यात. Because we are going to be delivering not one but 2 superbikes today. Hyundai Suzuki has been known for selling Suzuki superbikes as well as commercial models here in Goa. We have been into existence for last 4 years, almost 4 years now, and we are known for our great service and high volume sales. Today we have a very interesting gentleman to whom we are going to be delivering. I'm sure he's the youngest customer of a Suzuki Hayabusa in India. We have Mr. Major N.D. Nerurkar with us. Bureau Report, Prudent. आयडिया आणि वोडाफोन आता भारतातली सगळ्यात मोठी मोबाईल दूरसंचार सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपनी झाल्या. दोन्ही कंपनीचे विलिनीकरणाची सोमारा घोषणा झाली. 40 कोटी कस्टमर, 35% कस्टमर मार्केट शेअर आणि 41% येणावळीचो मार्केट शेअर. आयडिया सेल्युलराचो नवो चेअरमॅन कुमार मंगलम बिडलान घोषणा केली. ताणें ह्या विलिनीकरणाक लँडमार्क कॉम्बिनेशन म्हणलां. हो मर्जर खंय डिजिटल लायफस्टायली कडेन एक मोठें पावल. गिव एक ब्रेक.